नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनाचे बसकेक गोंयांत जाली सुरवात। परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकरान चीन आनी रशियेच्या परराष्ट्र मंत्र्या वांगडा केली द्विपक्षीय चर्चा। साळ न्हंयेतलो गाळ कंत्राटदारान कुशीकच्या खार फुटींनी उडयला काडून। कंत्राटदार कामाच्या नांवान दोळ्याक पानां पुसतात काय कितें? क्रूज सिल्वाचो प्रस्न। पंचवीस मे मेरेन कुणयचो रस्तो रुंद केलो ना जाल्यार रस्तो आडावन करतले खर आंदोलन। थळाव्या लोकांची शिटकावणी। देश धर्म हाची प्रचिती आनी संस्कृतीचे जतन करपाक तपोभूमी वठयल्या महत्वाची भूमिका। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधान। पोरू परस ओनू काजूच्या पिकावळीत वाड जाल्ल्यान काजकार दादोशी। गांवांगांवांनी फाकला काजूचो परमळ। आनी कानोडी स्ट्रायकर्सांनी सालदे गोवा पंगडाक 20 धांवड्यांनी हारोवन 7व्या कलंगूट प्रीमियर लीगांत मेळयलें जैत। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनाचे बसकेक गोंयांत सुरवात जाल्या। भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी बिरेस्तारा चीनाचे परराष्ट्र मंत्री किन गँग आनी रशियेचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लाव्रोव तशेंच उझबेकिस्तान हांगच्या परराष्ट्र वेव्हार मंत्र्या वांगडा द्विपक्षीय बसका केली। चीन आनी रशियेचो परराष्ट्र मंत्री भारतांत येवपाची ह्या वर्सांतली ही दुसरी वेळ आसा। ह्या नादी G20 परराष्ट्र मंत्र्याच्या बसके खातीर हे दोगूय जाण मार्च म्हयन्यांत भारतांत आयिल्ले। SCO बसकेच्या निमतान पाकिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोंयांत येवपाचे आसात, पूण भारता वांगडा तांचे द्विपक्षीय चर्चेची कसलीच येवजण आखिल्ली ना। 2016 उपरांत भारताक भेट दिवपी जरदारी हे पाकिस्तानाचे पयलेच परराष्ट्र मंत्री आसात। ह्या नादी हार्ट ऑफ एशिया परिशदे खातीर सरताज अजीज भारतान आयिल्ले। साळ न्हंयेतलो गाळ काडून कुशीक आशिल्ल्या खारफुटीच्या झाडांनी उडयला। कंत्राटदारांक न्हंयचो गाळ काडून दुसऱ्या सुवातेर उडोवचो म्हूण कंत्राट दिल्लें, पूण तांणी खारफुटीच्या झाडांनी उडयला। हे बरोबर न्हय। देखून खारफुटीन उडयल्लो गाळ दुसऱ्या सुवातेर उडोवचो म्हूण हांवें बंदर कप्तानाच्या अधिकाऱ्या कडेन मागणी केल्या, अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगलें। बुधवारा बंदार कप्तान आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा गाळ काडून उडयल्ल्या साळ न्हंयची पळोवणी केले उपरांत तो उलयतालो। पोर्ट कित्याक डिसिल्डिंग चलता, डिसिल्डिंग थर्ड फेज चलताली, सो आमची नेसेसिटी आहा थिंगा डिसिल्डिंगाची, पूण तो प्रोसेस आतां कितें केला तें सारकें सॅटिस्फॅक्शनरी ना। सो तेका लागून हांवें कॅप्टन ऑफ पोर्टा प्लस फॉरेस्ट आपयलें, कित्याक थिंगा मँग्रोव्ज आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ले। आमी तांकां लेटर बरयल्ली, असेंब्लीकूय हाडलें, कितें ते मँग्रोव्ज थोडे काडून खूंय रिहॅबिलिट करपाचें, खूंय आनी खूंय जाय थिंगा रोवपा जाय। ताका लागून आयज फॉरेस्टाचे मनीस कंबायन आमी इन्स्पेक्शन घेतलां। आतां डिसिल्डिंग त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलां तें काडलें आनी माती पोती मँग्रोव्जांक जायल्या आनी सगळें तुमी चोयलां आसतलें आतां तें भाकी माती वयर आसा ती माती खंय भायर उडयली ना। तो कॉन्ट्रॅक्टरान ताका एज पर कॉन्ट्रॅक्टान ती भायर उडोवपाक जाय। सो आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक रिक्वेस्ट केला की माती थिंगा दवरनाका, कित्याक पावस येयलो पोत येतलो तें डिसिल्ड इतले पयशे मोडून कोत्ता तें कांयच यूज जावचो न्हू। सो पावस येयचे न्हू पयलीं ही माती थिंगाची काडपा जाय, सिल्ट आहा तितलें। कुणयचो रस्तो रुंद करपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी आडविल्लो मुखेल रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला। 25 मे मेरेन हो रस्तो रुंद करपाची प्राज ह्या वेळार ह्या लोकांनी दिल्या। मात जर ह्या मुजतीन रस्तो रुंदीकरणाचें काम पुराय जालें ना जाल्यार परत खर पावलां उबारतले, अशी शिटकावणी ह्या वेळार लोकांनी दिल्या। आमी 25 तारखेची डेडलायन दिल्ली आसा। 25 तारीख सुद्दां आमकां तेणें काम चालू करूंक जाय, ना जाल्यार आमकां
फुडले स्टेप घेवचे पुलीस स्टेप कितें आसता पुलीस स्टेप परत आमी सगळें बंद करतले वरां जें बंद जातलें तें मागीर आमी तांकां परत हाडटले आमकां कोणा सोडून दाखय दिल्ले तांकां आमचे मुखार उबे करात आनी नंतर फुडें उलय कित्याक आमी जें करता तें कोणाचो बळी वयता हे खातीर कोणाचो व्यक्तिशा स्वार्थ ना हांगा दुकानां वयता कोण हांगा रावपा भंय दिसता गाडयांचो एक्सिडेंट जाता असो आनी चड करून व्हडल्या ट्रॉलीचो जाता 90% ट्रॉलींचो एक्सिडेंट जाता 10% बाकीचे ट्रक आनी कित्याक लागून ते रोड एक्चुअल हो कसो आशिल्लो रोड हो केला तो अर्धवट केला हो तो फूल केल्लो जायत हो प्रॉब्लेम नाशिल्लो तो केला तो सुद्दां अर्धवट केला कोण त्याचो एस्टिमेट काडपी आमकां खबर ना बिरेस्तारा सद्गुरू ब्रह्मानंदचार्य स्वामीजी हांची पुण्यतिथी पाळ्ळी ह्या फाटभुंयेर श्री क्षेत्र तपोभूमी त्रिदशकपुती महोत्सव आयोजीत केल्लो ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले देश धर्म आनी प्रजिती आनी संस्कृतीचे जतन हे फकत तपोभूमी खातीर जाला आनी स्वामीजींच्या आशिर्वादानूच सगळी संस्कृती राखून उरल्या आनी ह्याय फुडें उरतली असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो धर्म याची खरी प्रचिती जर गोमंतकाला कुणी करून दिली असेल तर मी नक्कीच म्हणेन तपोभूमीने करून दिली ब्रह्मानंद स्वामींनी करून दिली आणि आता ती ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आपल्या पुढच्या जनरेशनसाठी नेक्स्ट ते करून देत आहे त्यासाठी सरकारकडून गोमंतकाकडून खूप खूप शुभेच्छा आपण खऱ्या अर्थानं जे म्हणतोय की संस्कृतीचं जतन करण्याचं काम हे या तपोभूमीवरून होत आहे आणि त्याला जोड म्हणून आपण जे योग शिक्षण धर्म शिक्षण आणि त्याच पद्धतीनं आता बोलत असताना सांगितलं की स्त्रीला पौरोहित्य करायला देणं हे काम भाग्याचं काम आणि ते फक्त आणि फक्त आपल्या गोमंतकामध्ये होतं आणि त्याचं श्रेय या तपोभूमीला करतं पौरोहित्य करण्याचं काम खरं म्हणजे आपण बघतोय की बाकीच्या सगळीकडं म्हणजे ठराविक लोकांपुरतच मर्यादित होतं पण ते सर्व सगळ्यांसाठी बहुजनांसाठी खुलं करण्याचं काम आणि विशेष करून म्हणजे महिला वर्गासाठी खुलं करण्याचं काम जे तपोभूमीने केलेलं आहे ते अतुलनीय काम आहे आणि त्यासाठी खरोखरच मी मनापासून खूप खूप तपोभूमीचं अभिनंदन करतो स्वामीजींचं अभिनंदन करतो स्वामीजींच्या आशीर्वादाने अगोदर ब्रह्मानंद स्वामींच्या आता ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या आशीर्वादाने आपण एक करत आलेलो आहोत आणि नक्कीच हे यापुढेही तसंच करत राहण्यासाठी आम्हा सर्वांना मला वाटतं स्वामीजींचे आशीर्वाद सदोदित राहो एवढीच मी गुरुचरणी आज प्रार्थना करतो पेडणे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार सिद्धेश पेडणेकर हांची बिनविरोध निवड जाली नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय हांणी नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत नगराध्यक्ष पद रितें आशिल्लें बुधवारा ताणें उमेदवारी अर्ज दाखल केल्लो नगराध्यक्ष पदा खातीर एकूच अर्ज दाखल जाल्ल्यान हो उमेदवारी अर्ज गृहीत धरलो या म्युन्सिपालिटी नगराध्यक्ष पदावर उपस्थित म्हणजे निवड करपा उपस्थित असलेले आमचे आमदार तसेच आमचे डेप्युटी कलेक्टर चीफ ऑफिसर तसेच सगळे नगरसेवक सगळ्यात पयलीं मी माझ्या वोटरांक धन्यवाद करता की त्यांनी म्हाका निवडून दिल्याबद्दल तसेच आमचे जे नगरसेवक आहात त्यांनी म्हाका सहकार्य करून म्हाका नगराध्यक्ष बसयले तेचो आमचो आमदाराचो पाठिंबा हा म्हणजे नगराध्यक्ष करपाक तसोच आयज जो मी नगराध्यक्ष बसले जसं पहिली नगरसेवक म्हणत झालं तसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेमुळे मी हय येऊन पावलो बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेमुळे मी नगरसेवकही झालो तसंच मी त्यांचं ऋणी असं तसेच माझे ग्रामस्थ वोटर तसेच आमदाराच्या सहकार्यान भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यान मुख्यमंत्र्याच्या आणि पार्टीच्या अध्यक्षाच्या सहकार्यान मी नगराध्यक्ष बसलेले आहे त्यांचे मी सगळ्यांचे ऋणी असं सांगपाचं म्हटल्यार
पेडणे नगरपालिकेन पहिलोच दलित अख्ख्या गोंयभर महार समाजाचो पहिलो नगराध्यक्ष मी. संतुलित हवामानाक लागून अंदू काजूचो सीझन अजूनय नेटान चलता. दिवचल म्हालांतल्या गांवांनी सोरो घालपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. सोऱ्याच्या भाटयांचेरूय अजून सोऱ्याची खोरणां नेटान पेट्टात. थळाव्या बागायतीत मेळपी मुट्ट्या सयत महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांतल्यान अजूनय मुट्ट्यांची आवक जाता. अंदू आडवेळ्या पावसान उपकार केल्ल्यान सोरो वेवसायीक खोशी आसात. ह्या वर्सा काजूचो सीझन बरे भशेन पूर्ण जातलो. आनीक 10 ते 12 दीस हो वेवसाय चलतलो. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा उत्पादनय वाडटले अशी आस्त वेवसायिकांक आसा. कित्याक खूब दीस लोकांक मेळ्ळे. आतां सादारण चालू आहा फक्त मेळटा बरें. काम स्टार्ट केल्लें सादारणशें, पूण आतां मे पासून सादारणशें आतां चालू मेळपाक स्टार्ट बरें आहा. म्हाज्या कोतान 15-16 तारीख पासून चलतलें अशें दिसता. आसता तशें मातशी आसता, पोरच्या पेक्षा मातशी आसता. एक दीस खूब मेळ्ळे न्हू, पावसूय ना. हय, लोकांक सगळे लीप मेळटले. कोणाकूच पाड जावचें ना कोणाचें. सगळे पीक सगळे मेळटले. कांदोळी स्ट्रायकर्सांनी साल दे गोवा पंगडाक 20 धांवड्यांनी हारावन 7व्या कलंगूट प्रिमियर लीगांत जैत मेळयलें. कलंगूटच्या सुपर क्रू ह्या पंगडान ही क्रिकेट सर्त कलंगूट बोडकोवाड क्रिकेट ग्राउंडार आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीत वट्ट 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. Both the teams played very well. एकट्या कोणातून जिखोंक जाय. हेच्या फुडें आमी 8 एडिशनाक खूबशे सरप्रायजीस आसा. आमकां सगळ्या ओनरां कडेन आमचे वांगडा रावला तशेंच रावचे. When it comes to cricket, एक खंय तरी विजन घेवन चल्ले आमी की क्रिकेट should be main sport at the same time with football. कित्याक we don't promote cricket in the way that we promote football. आणि गुड न्यूज आसा, कलंगूट सुपर लीग किरिल लायन आमी कोविडा पयलीं केल्लो एडिशन 2 येवपाचें आहा. तेंकाय तुमचो आमकां सहकार्य जावो. ऑल द टीम्स, ऑल द 16 टीम्स हू प्लेड व्हेरी वेल. शेवटी एकट्या कोणाक जिखोंक जाय. पाकिस्तानाचो परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO विदेश मंत्री परिषदेच्या बसकेच्या सुवातेर आपली हजेरी लायली. मौजा फुडारपणा खाला पाकिस्तान SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा. आप सबका बहुत शुक्रिया. म्हापसा नगरपालिकेन सर्गेस्त आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि म्हापशाचो आमदार आणि उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसौजा हांचो पुतळो उबारपाचो निर्णय बसकेत घेतला. हे शिवाय कदंबा बस स्थानकांचेर आशिल्ली दुकानां पावणी करपाचो निर्णय ह्या बसकेत जाला अशी माहिती म्हापशाची नगराध्यक्षान दिल्या. KTC बस स्टँडार वयर आराम सोडा आसा तेजेर जे आमचे एसेट आसा 41 शॉप्स आसा आमचे. तितूंतली 13 आमी 13 रिहेबिलिटेट केल्लेली आसा आनी तितूंतली आतां 28 आसा ती आमी ऑक्शनाक काडपाक आयज हाडलेले फुडल्यान एजंटाचेर. आनी तेंचें डिसिजन अशें जालां की ते आमी ऑक्शनाक दिवची म्हणून.
आनी तितून एक एकट्याचे आमच्या कावन्सिलराचें हें म्हणणें आसलें की ते वुमन विडो कोण आसा पळय ताका एक दवरचें म्हणून रिजर्व. आनी एक आमकां एप्लिकेशन येयल्लेलें अखिल गोमंतक महासंघ हितवर्धक मंडळ तेंचे कडल्यान की आमचे एक्स डेप्युटी CM आसले पळय लेट फ्रांसीस डिसुजा तांकां एक स्टॅच्यू खंय तरी इरेक्ट करपाक म्हणजे स्टॅच्यू हे करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी आमकां प्लेसीस सजेस्ट केलेल्यो पूण आमचे कावन्सिलरांनी अशें डिसायड केलें की तेंच्यांनी आपले प्लेसीस दिल्या ती म्हणटा एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आसा आमची पळय थंयसर एक तेजो स्टॅच्यू आसो आनी दुसरो हांगासर म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या जे प्रिमायसीस आसा तितून आसो. 2 तेंच्यांनी जागो सजेस्ट केलेले आसा आनी आमच्या तारक आनी बाकीच्या कावन्सिलांचें अशें म्हणणें आसलें की मागीर एक पर्रीकराचो स्टॅच्यू आसचो असो म्हणून. मागीर आमचे तारक आरोलकर आसा कावन्सिलर तेंच्यांनी म्हटलें की आपूण जे लेट मनोहर पर्रीकर आसा पळय तेंचे आपूण स्टॅच्यू हें करता म्हणून. आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे जे स्टाफ आसले तांकां आमी रिन्यू केल्लेले आसा आनी एक आमचे हेड अकाउंट्स क्लर्क आसले पळय ताका आमी इन्क्रिमेंट दिवपाचो हें केल्लो पूण ते सारके प्रॉपर थ्रू येवंक ना म्हणजे तेजे रेकमेंडेशन अकाउंट्स सेक्शनासून येयले अकाउंटंटा कडसून तेजे स्वताचे येवंक ना म्हणून ते आमी तो मागीर रिक्वेस्ट घेतली जसो तेजो रिक्वेस्ट येतलो पळय तशें. ते इंजिनियर काम करिना म्हणजे आतां अशें जालें की एक्चुअली आमचे कडेन पयलीं 4 इंजिनियर आसले आनी तितूंतले एकटे ट्रान्सफर जाली दोगांची ट्रान्सफर जाली म्हणटकीर की आमची खंय तरी कमी जाली इंजिनियरांची म्हणून काम आमचें खंय तरी फाटीं उरोवं लागलें म्हणून हे आतां इश्यूज क्रिएट जाता. वाळपय नवोदय विद्यालयाच्या आवारांत आशिल्ल्या काजू बागायतीक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. धावे 70 वाठारांतल्या शांतादुर्गा देवस्थानाचो 38वो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ते निमतान सांस्कृतिक कार्यावळ लेगीत आयोजीत केल्ली. ह्या सांस्कृतिक कार्यावळीक विवेकानंद ज्ञान मंदिर विद्यालय केरीचे मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवस मुखेल सोयरे म्हणून लाबिल्ले. समितीच्या झगड्यांक लागून कांय देवळां बंद आसात ताका लागून गांवांतल्यो परंपरा तरणाट्या पिळगे मेरेन पावना देखून आमची परंपरा आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपाक अशें उलोवप मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवसान केले. गांवच्या माणकुल्या भुरग्यांनी बायलांनी सांस्कृतिक कार्यावळी आपली कला सादर केली. पावना चरणावरी आई वडिलांच्या पावना चरणावरी दिवचल शारांतल्या बंदरवाड्या वयल्या एका घराक उजो लागून घरातले भांगर कपडे लत्ते आनी किमती वस्तू लासून गोबर जाल्यो. हे घडणुकेत लक्ष्मण हत्तरीकर हांचे सुमार 8 लाख रुपयांचे लुकसाण जाले. हो उजो नेमको कसो लागलो ते कळुना. उजो पालोवपी दळान वेळारच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान कुशीकची घरां वाटावली. लक्ष्मण हत्तरीकर हांच्या घरांत लग्नाची तयारी चलताली. ताचे पयलींच ही घडणूक घडिल्ल्यान हत्तरीकर फॅमिलीचेर आकांत आयला.
कशे लागले खबर ना आमकां कामाक गेले हांव दंपारा लागून सोडले ते उजो ल्हान ल्हान भुरगे असले न्हू ते सगळे कशे धांवन येले खबर ना म्हाका बी भायर आनी लुकसाण खूब जाले आमचे 5-6 तोळ्याचे भंगार गेले कपडे गेले आयदनां गेले सगळे आमकां राशन गेले आमचे कांयच ना आमकां खावपाक आतां सगळी वाट्यार आमी आतां लग्नां असले म्हजे चेडूचे आतां तेजे सामान सगळे गेले आतां चेडूचे घेतलेले सुद्दां 15 दिसान लग्न असले माझ्या चेडूचे पैसे सुद्धा 1 लाख रुपये ॲडव्हान्स हाडून दवरले धीराचे असले पैसे आणि ते सगळे जळले भांगार जळले सगळे आता लग्न करपाक सुद्धा काय ना भुरग्यांक कितें तरी घेवपाक म्हणल्यार काय ना सगळे काबार जाले दूधसागर न्हंयची पातळी देविल्ल्यान बिरेस्तार उदका स्रोत खात्यान खंडपिठांतलें उदक न्हंयेत सोडपाक सुरवात केली सातोण दाबाळ वाठारांतल्या खंडपिठाचेर 1 पंप जाल्यार कोळ्ळी वेदांत खंडपिठाचेर 3 पंप बसयल्यात 4 पंपांतल्यान दर दिसाक 20 MLD उदक दूधसागर न्हंयेत सोडटात ओपी प्रकल्पांतल्यान तिसवाडी आनी फोंड्या तालुक्याक उदकाची पुरवण जाता फाटल्या कांय दिसांनी दूधसागर न्हंयची उदकाची पातळी खूब उणी जाल्ल्यान खंडपिठांतल्यान उदक काडून दूधसागर न्हंयत सोडिल्ल्यान ओपा प्रकल्पाची उदकाची पातळी समांतर आसा खंडपिठांतलें उदक पावस सुरू जाय मेरेन सोडटले अशी माहिती संबंदीत सुत्रांनी दिल्या वीस एप्रिल 2023 ह्या दिसा राजपत्रांत अधिसुचोवणी काडून मोरजेची ऑर्चार्ड जमिनीचें रुपांतरण सेटलमेंट झोन करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या ती बेगोबेग फाटी घेवची अशी मागणी गोंय तृणमूल काँग्रेसीन केल्या हे सरकार दुरुस्तेच्या नांवार गोंयचो नाश करपाक उठला असो आरोपूय गोंय तृणमूल काँग्रेसीन केला एक सायडी आनी बोरवेल घालून कोणाक लागून दिताय ते आनी यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट फ्रॉम good to bad, bad to worse. What is this correction you're talking about? This is a murder of our environment. It's a murder of biodiversity. It is the murder of the Goan livelihood. There won't be water in that area. आता मोरजीचो लोक आमी थंय वचून पळयल्या येवक बी कोणेन घेतला पळय तो प्लॉट ताणें लोकांचे खूब लोकांचे थंयसर घरां रुमां भाड्याक घेतल्या आनी लोकांक थंय दवरल्यात कामाक रावपाक ते लोक कशे आहात कितले पैसे म्हणून कितले दिस करतलो तूं कोण म्हणटा दी एंटायर इस्तांबूल पार्टी वॉज हेल्ड बाय दीज पीपल वॉट इज हॅपनिंग एंड वॉट इज दिस गव्हर्मेंट ट्रायंग टू डू हर घर जल द TCP मिनिस्टर ऑन 2022 when there was a complaint about hill cutting in this on the same plot on the slope he said I have instructed the TCP to immediately take action. So this is action. मुझे एक फायलान नाक दामप आणि दुसरे वटेन तोंड उगडप. So this is what this government and they are all involved in this. There is no particular, everywhere there is going to be there is destruction going on. Everywhere there are complaints of fields being filled up. But this is such a case, a shocking case. You are correcting a situation which is a good situation into a worse situation. And that is for what? To fill the pockets of the people in power. With such scenario, what are we trying to keep for posterity? Give Goa to our younger generation, a destroyed, a corrupted, and immoral. I don't want to talk on other things that are happening. I will take that as a separate subject. Goa is ruined morally. Goa's beauty is being ruined. Goa's environment is being ruined. And all this is done by the government of today that is in power. TMC demands that if this government has got a conscience of saving Goa, withdraw this gazette notification, which 60,000 square meters almost has been converted from orchard to settlement. Bring it back to orchard. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.